जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येनानी प्रायन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येनानी प्रायन वाडलो. दैवीक मनशा संगे राव कुरपेक लागे. बाळकाची जोतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कुटुंबांत एक भुरगें जल्मतना तें भुरगें कोणा बरी दिसता म्हणलें परखून पळोवची वा तुलन करची एक पिसाय आमच्या बोवारे आसा जावंक पुरो. आमच्याच लागशिल्ल्या कुटुंबांतल्या एका भुरग्याक म्हजे सरशी आड आयली आनी म्हणाली, फादर हें भुरगें कशें दिसता, कोणा बरी दिसता पळोवंक. हांवें म्हळें, भौशा आवय बापूय बरी दिसता कोण ना. ते जाल्यार बापूय म्हणालो, ना ना फादर तें भुरगें आबा बरी दिसता, आबाक इल्लेशें लांब नाक आसलें, आबा बरी दिसता म्हणालो. ते जाल्यार आवय म्हणाली, ना ना फादर तें भुरगें सारकें म्हजें मरीस दिसता, ताचें कान जावं दी, ताचें गाल जावं दी, ताचें दोळे जावं दी, सकड म्हजें सारकेंच तें भुरगें म्हजें बरी दिसता म्हणाली आवय. तितल्यार फाटल्यान मोदोर नासली. उठून म्हणाली, फादर ना तें भुरगें आवय बरी ही दिसना, बापूय बरी दिसना, तें भुरगें त्या भुरग्याच्या मावल्या बरी दिसता म्हणाली. वाद इल्लोसो गंभीर जालो म्हूण म्हाका भोगलें. हांवें समाधान केलें, तें भुरगें जेजू बरी दिसता म्हळें आनी तांकां फाटीं धाडलें. तितलें मात न्हय, जायत्या आमच्या आवय बापूय थंय एक आशा आसता. आशा कालें म्हळ्यार आमची भुरगीं आमचें बरीच जायचें न्हय गे. म्हजें भुरगें म्हजें धूव मम्मा बरी जायचें, म्हजो पूत डाडा बरी जायचें म्हणली आशा जायत्या आवय बापूय थंय आसा. पूण ती आशा केदळा भुरगीं वाडोवन येतात, ती आशा थोडे फावटी निराशी जाता. दाखल्याक एका वर्सा आदीं एक बापूय आनी आवय म्हजे सरशी आयली आनी म्हणाली, फादर आज म्हजो पूत आमच्या हातांत ना. खलें जालें? ना फादर इतलो बरो भुरगो तो जावन आसलो, मागणें करनासलो, मिसाक वेता आसलो सदां न्हीद, रितीरेक भाग घेता आसलो. तितलें मात न्हय, फिरगजेंत उर्बेन मेतेरपण दाखोवन आसलो. आतां न्हय फादर, खलें जालें म्हूण कळीत ना फादर, खंयचो देंवसार ताच्या तकलेंत रिगला म्हूण कळीत ना फादर, पूण कंप्लीट जावन तो बदलला फादर, ताचें नडतें सकड बदलला. फादर आमी जायतें केलें आमच्या भुरग्या खातीर, सकड ताका दिलें, ताच्या मुखल्या भविश्याक जें कितें गरजेचें तें सकड आमी फावो केलें फादर, बऱ्यांतलें बरें आमी ताका दिलें. पूण फादर 2 वर्सां आदीं ताच्या कामा खातीर तो पयशिल्ल्या एका गांवाक गेलो. पूण थंय फादर खलें जालें म्हूण कळीत ना. कितलो बरो भुरगो फादर, आमी बळ केल्यान वर्साक एक फावटी कश्टान म्हणलें बरी घरा येता. तितलें मात न्हय, घरा आयल्यार चड तेंप रावना फादर. ताच्या इश्टा सांगता पार्टी, अमल पिवणे, ड्रग्स अशें म्हणून ताचें जिवीतच तो होगडावन आसा फादर. अशें म्हणून ताची आवय बापूय म्हज्या लागीं करंदाय उसार नासली. ह्या घडये म्हजें थंय एक सवाल उदेलें, कारण कोण? कारण कोण? जायत्या आवय बापायनी उसारचें आसा, फादर म्हजो पूत इतलो बरो आसलो फादर, म्हजें धूव इतलें बरें आसलें फादर, त्या इश्टा सांगता पडून पाड जालो. जायत्या आवय बापायनी उसारचें ना गे आसा. पूण म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कितलीशी आमची आवय बापूय आज म्हज्या पुताक, म्हज्या धुवेक एक आत्मीक गुरू जावन, एक आध्यात्मीकपणाचो सांगाती जावन वावर करनासात. आज तुमच्याच पुताक वा धुवेक तुमी धैर्यान इसारूंक शकतात गे, पुता आज तें पिंजलें जीन्स पॅन्ट घालून मिसाक वचनाका रे. खंयची बापूय आनी आवयक सांगूंक शकतात गे, धुवे आज तें अर्दें कुरें वस्तूर घालून मिसाक वचनाका गो म्हणून आज खंयच्या आवय बापायक धैर्य आसा गे. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
जर तर आवय बापय दैवीक मनशां आमची भुरगीं जातात दैवीक मनशां. जर तर आवय बापय भाग्यवंत आमची भुरगीं जातात भाग्यवंत. तातूंत हो पुरबाईचो विशय आमी वेंचला. दैवीक मनशां संगी राव कुरपेक लागीं. पळया, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सामुएल देवळांत न्हिदोन आसलो आनी अशें तो न्हिदोन आसतना 3 फावटी देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें आनी तो शीदा एली सरशी येता आनी एली ताच्या ताब्यांत आसच्या सामुएलाक तो सारकी वाट दाखयता. पूण एलीचेर एक आमी नदर घाली जाल्यार पळया, एली देवळांत एक श्रेश्ठ याजक जावन आसलो. तितले मात न्हय, 4 जाणांक न्याय कर दिवचो मनीस, पंचायतकी करचो मनीस आनीक समाजेंत स्थानमान आसलो मनीस जावन आसलो एली. पूण एली सुकता ताच्या स्वंत दोगा पुतांक सारकी वाट दाखोवंक तो सुकता. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, त्या देखून ताचे दोगूय पूत पाड वाटेर गेले, खोटीजिणी ते जिवंक लागले आनी देवा विरोध ते गेले. पूण एलीन ताच्या ताब्यांत आसच्या सामुएलाक सारकी वाट ताणें दाखयली. एक आत्मीक गुरू जावन, एक आत्मीक सांगातपणाचो मनीस जावन ताणें सामुएलाक वाट दाखयली. पळया, आयच्या वांजेलाक एक नदर घालया. पळया, जुजे आनी मोरयेच्या त्या एक वातावरणांत जेजू वाडोवन आयलो. पळया, जुजे एक नितीवंत मनीस, मोरी देवाच्या उतरा प्रमाणे खालतीमान घाल्ली एक स्त्री, देवाचें योजन तिच्या जिविता मुखांतर जारी केल्ली एक स्त्री जावन आसा. तांणी दोगांयनी जेजूक वाडयलो, संपूर्ण रितीन वाडयलो आनी जेजू मनशाक देवाक मानवल्लो जालो आनी जाणवाय आनी प्रायेन वाडलो. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, जेजू थंय आमकां तोच व्यक्तीत आमकां पळोवंक मेळटा. देवाचो व्यक्तित्व, मरयेचो व्यक्तित्व, जुजेचो व्यक्तित्व, त्या जेजू थंय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तीच सकत जेजू थंय आयिल्ली आनी तीच सकत आज आमी सकट मागोवन काण घेवंक आयल्या. जेजू थावन आमी ती मागोवन काण घेवंक आयल्या. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, दैवीक मनशां म्हळ्यार कोण? दैवीक मनशां म्हळ्यार कोण? द्वितीय पुस्तकांत अध्याय 28 वाक्य थंय आमी वाक्य 1 तावन आमी वाचता. दैवीक मनीस म्हळ्यार जो कोण देवाच्या उपदेशा प्रमाणे चलता, जो कोण देवाच्या वाटेन चलता, तो जावन आसा एक आशिर्वादाचो मनीस. तो जातलो एक आशिर्वाद सगळ्यांक. जुआंवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 15 थंय जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे उपदेश पाळटल्यात आनी हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो मजतदार तुमचे सांगाता सदां काळ रावतलो. जर तर आमी दैवीक मनशां, जर तर आमी देवाचे उपदेश आमी पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमचे थंय ती दैवीक कृपा आमकां मेळटा. आमी पवित्र सक्तन आमी भरतले हांव. तितले मात्र न्हय, गलातकारांक बरयल्या पत्रांत सांपावलो म्हणटा, जर तर एकलो मनीस पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरला जाल्यार ताका सक्कड आत्मीक फळां लाभतली. आत्मीक फळां खंयची? समाधान, संतोष, भोळेपण, स्वदमन, ही सक्कड फळां आमची जातली. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमी चिंतूंक जाय, आमी सक्कड त्याच दैवीकपणान जिवन आसा गे. आज आमी सक्कड भाग्यवंत मनशां गे. आमचे थंय अस्कत काय आसा जावंक पुरो, आमचे थंय उणेपण आसा जावंक पुरो, पूण म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, जे केदळां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, देवाच्या वाटेन आमी चलता जाल्यार खंडी जावन पवित्रात्म्याची सकत आमचेर येतली आनी आत्मीक फळांनी आमी बरोवन आमचे थंय आसली ती सकत आमचे ते वाळशें आमी करतली. कित्याक आमी सक्कड देवाच्या कृपेक आमी बद्ध जाता. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी मागया त्या जेजू लागीं, आमी सक्कड आत्मीक बळांनी बरोवन, आमी सक्कड दैवीक कृपेन बरोवन आमच्या ताब्यान आसच्या त्या मनशांक आमचे भितर आसची ती आत्मीक सकत वाळशें आमी करया. एक घडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. आमचो एकलो गोंयचो पाद्राब आसा आनी जायते आमचे तरणाटे पाद्राब ब्रदर्स त्या पाद्राबा सरशी आमी स्पिरिच्युअल डिरेक्शनाक आमी वेता. आत्मीक सांगातपण जोडच्या खातीर त्या पाद्राबा सरशी आमी वेता. पूण आमी केदळा त्या पाद्राबा सरशी वेता, त्या पाद्राबान पयलें आमकां विचारचें एक सवाल, जेजू मुखार आसा मरे? जेजू
मुखार आसा मरे ताणें पयलें विचारचें जेजू मुखार आसा मरे ब्रदर फादर जेजू मुखार आसा मरे तो पात्रांव खंय मेळोवं दी वाटेर वयता आसतना मार्गार मेळोवं दी वा खंय पुणी मार्केटींत मेळोवं दी वा आयस्क्रीम पार्लरांत मेळोवं दी पूण पयलें ताणें आमच्या लागीं विचारचें ब्रदर जेजू मुखार आसा मरे जेजू मुखार आसा मरे म्हज्या मोगाच्या भोवण्यान बिडीनो आमच्या कुटुंबांतली जायतीं जाणां परगांवांत आसा जावंक पुरो आमचीं भुरगीं आमची काळजाक लागशिल्लीं कुटुंबांतलीं जायतीं जाणां परगांवांत वावर करून आसा जावंक पुरो जायतीं जाणां हेर पयशिल्ल्या गांवांनी वावर करून आसा जावंक पुरो आमी तांच्या लागीं उलयता फोन करन कशें आसाय रे पुता कशें आसाय गो मागीर जायते आमी उलयता फोन करन तांची भलायकी आमी विचारता तांचें काम आमी विचारता पूण म्हज्या मोगाच्या भोवण्यान बिडीनो आज आमी एक ल्हानशे प्रयत्न करया आज 4 सवालां सर्तीक आमी कुडचुया पुता आज मागणें केलें रे पुता आज तेर्च केलें रे दुवे आज रेतीरेक गेलें रे दुवे आज बायबल वाचलें गी म्हज्या मोगाच्या भोवण्यान बिडीनो असली सवाल आमी विचारल्यार मात्र आमी आवय बापय सगळ्यांनी आमी आत्मीक गुरू जावन म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक एक आत्मीक गुरू जावन जियोंक आमी शकता आनी आमची भुरगीं आमच्या ताब्यान आसली सकड कुरपेन भरतली आनी अशें आमचें जिवीत पावन नंदन जातलें मागया ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार तोच बाळूक जेजू मोरयेच्या आनी जुजेच्या ताबेन वाडल्लो कुरपेन वाडल्लो तोच बाळूक जेजू आमकां सगळ्यांक तीच कृपा दिवं दी आदार दिवं दी म्हणून ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो जेजू जल्मालो